नमस्कार. माझ्या सगळ्या मोगाळ गोंयकार भाव भयणांक एक सूचना आसा, एक विनंती आसा. वी वॉन्ट टू इन्फॉर्म एव्हरीबडी, सगळ्यांक आमी सांगूंक सोदतात की फाल्यां 7 नोव्हेंबर 2021 आयतारा डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसान परत एकदा कोविड-19 वॅक्सिनेशनाचो मेगा कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो आसा. हो कॅम्प सगळी हेल्थ सेंटर्स, दॅट इज प्रायमरी हेल्थ सेंटर्स, अर्बन हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आणि गोवा मेडिकल कॉलेज ह्या सगळ्या इन्स्टिट्यूशनांनी जावपाचो आसा. त्याच बरोबर जसो आमी फाटले खेपे केल्लो तशी सगळी सब सेंटरांनी हो कार्यक्रम राबयतली. पूण ह्या फावटी सगळी सब सेंटर राबयनासतना मोस्ट ऑफ द सब सेंटर्स विल इम्प्लिमेंट दीस प्रोग्राम. थोडी आमी सब सेंटर्स ओमिट केल्या इतल्याच खातीर की ज्यांचे वॅक्सिनेशन 100% जाला किंवा ज्यांचे वॅक्सिनेशन फाटल्या कॅम्पाक खूपच कमी आशिल्ले अशी सब सेंटर्स आमी लागींच्या सब सेंटराक क्लब केल्ली आसात. खंयच्या सब सेंटराचेर वॅक्सिन दितले हें कळपा खातीर सगळ्यांनी आपल्या नियर बाय हेल्थ सेंटर्स जी आसात, लायक प्रायमरी हेल्थ सेंटर जावं अर्बन हेल्थ सेंटर जावं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करचो आणि न चुकता जेणी एकूय डोस घेवना तेणी फर्स्ट डोस घेवपाक वचचें आणि जेणी पयलो डोस घेतला आणि ज्यांचे 84 दीस जाल्यात त्यांनी मुजरत सेकंड डोस घेवपाक वचचो. सगळ्यांक सांगूंक सोदता की अशे जवळ 1.5 लाख लोक आसात की जे अजूनही 84 दीस जावनय सेकंड डोसाक घेवना. त्यांच्या खातीर ही सुवर्ण संधी आसा. जाता तितले बेगीन त्यांनी हो डोस घेवचो. एक्सपर्ट्स अशें सांगतात की since the number of active cases are very less, significantly reduced, this is the best time to get vaccinated and to create herd immunity. आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी अशी मोख सोडल्या काय बाय 15 नोव्हेंबर 2021 स्टेट ऑफ गोवा शूड अचीव 100% सेकंड डोस वॅक्सिनेशन. ते जर अचीव करतले जाल्यार फालचो कॅम्प सक्सेसफूल जावप आमकां अत्यंत गरजेचो आसा. सो सगळ्यांकडे कळकळीचे मागणे, मुजरत फाल्यां सकाळी 9 ते 5 ह्या दरम्यान तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटरान वचात आणि न चुकता तुमचो कोविड-19 वॅक्सिनेशनाचो डोस घेयात. धन्यवाद.